फ्रेंड्स, गुड इव्हनिंग अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आता न्हू इव्हनिंग जाल्या. ओके, आणि आम्ही रेडी जाल्या आणि भायर सरल्या वचपाक गणपती पळोवपाक. ओके ना पे बाबा हा ना चेंग हालो हा कोण ना हालो तो बिझी हा आपल्याचे कार्टून पळोवपाक मोबायलाचेर. ओके, आणि तो मातसो क्रँकी हा बिकॉज ताका जोर येतालो आणि थंडी जाल्ली. बट आता रिकवर जाला, थंडी मातशी हा बट जोर बी गेलो. ओके, आणि आता न्हू फ्रेंड्स आम्ही वयतात फर्स्ट आल्दोना हे भयणीक आनी हाडपाक, आणि ताचे उपरांत मागीर आमी गणपती पळोवपाक वयतली. आमची एक बास्तरा वयतली, मागीर म्हापसिडीचो पळयतली आमी, मागीर नेरूल वयतली. ओके, आनी हिंगासर तुमकां दाखयता फुलां आयल्यान थंय कितली सामकी विकता. आता आमी जस्ट इथे आल्दोना पावल्या भयणीक आनी कलेक्ट करपाक. आयज हांवें घातला सलवार. ओके, चुडीदार लायक जाले खूब वर्सांनी, म्हाका दिसता 5-6 वर्सांनी हांव आयज चुडीदार आपे वेअर करता. ओके, कित्याक आयज आमी वयतात पळोवपाक गणपती. सो तेका लागून हांवें चिंतलें की आयज हांव सलवार घालतलें म्हणून, ट्रेडिशनल न्हेसतलें म्हणून. सो तेका लागून हांवें आयज घायला व्हायट आनी ग्रीन. ओके, आणि येता आसतना फ्रेंड्स हांवें थोडेशे हायवेचेर म्हणजे फुलां विकूंक आहली थिंगासर. सो हांवें ते थोडेशे शूट केले. आनी फ्लावर्स म्हणल्यार इतले एक्सपेन्सीव जाल्या, सो तुमकां आमी इपे हाडल्या थोडी, पूण थोडी घेतल्या आमी गणपतीक घालपाक. ओके, फुलां आनी उजवाती घेतल्या आमी. सो आतां आमी भायर सरपाची, भयण बी ती सगळी रेडी हा. ओके, आणि तेच भाशेन आयज हे न्हू आमचे वेलिंगी सायबिणीचे फार्मूय बीन. सो फाल्यांच्यान वेलिंगी सायबिणीची आमची नोवेना स्टार्ट जाता. ओके, आमगेर वेलिंगी सायबीण हा, सो आमी नोवेना करता घरा कडेन. इफ हांव व्लॉग सद्दां समज हांवें व्लॉग शूट केले आतां हे दिसांनी जाल्यार मदें मदें सायबिणीचे क्लिप घालतले. सो चलो आता आमी भायर सरता हिंगासर सन वचपाक, कित्याक आतां टायम जालो 5:45 जाली. सो ताका लागून सो हांव तुमकां मागीर मेळटा. सो आतां फर्स्ट आमी वयता पळोवपाक गणपती हिंगासर आमचो बस्तरा. आणि हांवें म्हटलें म्हजो ब्लॉग हिंगासर स्टार्ट करतलें, म्हणजे पळय गाडयेनूच स्टार्ट करता हांव ब्लॉग. ओके, सो हांव थिंगा वयता तुमकां मेळटा. फ्रेंड्स, आमचे आता आमच्या फ्रेंडागेर गणपती पळोवन जालो. ओके, आतां भायर सरता वचपाक घरा कडेन. आतां पळय ते म्हापसा पळोवंक गेली जाल्यार मागीर दाखयता तुमकां. ओके फ्रेंड्स, वन्स नेरूल गणपती पळोवन जाल्या उपरांत आमी भयणीक कांदोलीम ड्रॉप करपाक गेल्ली. ओके, आनी आमचो कांदोलीम फुटबॉल ग्रावंड हा न्हू, थिंगासर बऱ्यो लायटी घाल्ल्यो सामक्यो रोडाक, बऱ्यो दिसताल्यो पळोवपाक. सो फ्रेंड्स, आमी न्हू आतां म्हापशेच्या गणपती पळोवपाक येयल्या. ओके, हिंगासर आनी हिंगा लायटींग बी बरें केल्या, लोक बी कोण ना, तुमकां दाखयता. आनी आमी हाडल्या उजवाती गणपतीक घालपाक. ओके, तुमकां दाखयता.
म्हापसा गणपती आमी पळोवपाक गेल्ली न्हू, थिंगासर गणपतीच्यो लॉटरी आहल्यो. एवरी इयर आसतात त्यो, सो त्यो आमी थोड्यो काडल्यो. सो फ्रेंड्स, आमचे गणपती बी पळोवन जाले. ओके, आता आमी लास्ट म्हापशेचो गणपती पळयला. तो सर्वजनीक न्हू, सो ताका लागून आतां आमी जस्ट पळयलो बीन आनी आतां भायर सरता घरा वचपाक. ओके, पयली भयणीक बी ड्रॉप करतली घरा कडेन आल्दोना आनी ताच्या प्रमाणे आमी घरा वचपाची. ओके, परती घरा येतली आमी आमच्या म्हापसा. ओके, सो ही म्हजो ब्लॉग असो सेंड करता. तुमकां म्हजो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, आपल्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा. ओके, तुझ्या मी आता माझ्या नेक्स्ट ब्लॉग. बाय, गुड नाईट.